नमस्कार माऊली. माझे नाव रघुनाथ गोपी गाड. अठ्ठ्याण्णव सालान म्हाका योग येयलो गोमंतक माऊली ह्या माऊली बरोबर मी भितोरी त्यांच्या वांगडा वचपाक लागलो. आणि 2009 म्हाज्या मनात विचार येयली पांय वारी काडपाची. आणि 2009 आमची मंडळ म्हणून आमी गेले आमी. आणि 2012 आमची मुळगांव वारकरी संस्था म्हणून रजिस्टर जाली. आता 11 वर्सां जाली. आता ही जी आता 12वी वारी 2 वर्सां आमची कोरोनान गेली. त्या वेळार आमचे 52 लोक आसले. आणि सांगपाचें म्हणजे वैशिश्ट्य म्हणजे आमच्या मुळगांवान 52 देवळां आहा. त्या मुळगांवच्या आसपास 52 देवळां वारकरी 52 जाले. त्याच्या उपरांत मग आमचे 138 जाले, 140 जाले, 160 जाले, असे वाडला. पयले वारीक आमी 400 रुपया घेतलेले होमाचे अनुदान. 400 रुपया, मागीर 600 रुपया, 700 रुपया. आतां ही आमची 11वी वारी 1000 घेतलो आमी. आता 12वी वारी 1000. सद्गुरु राहे कृपा मज केली, परी नाही घडली सेवा काही. सापडविले वाटेत जाता गंगास्थानम, मस्तकी तो जाना ठेविला करम. भोजना मागती तुप पावसेरम, पडिला विचार स्वप्न माझी. काय कळे उपजला अंतराय, मनोनिया काय तोरा झाली. राघव चैतन्य घेगव चैतन्य, सांगितली कुण माळिकेची. पंढरपुराक आमी हांगासून 26 तारखेक सकाळी देवीच्या केळबाई देवीच्या देवळांसून 8 सुट्टले आमी. आणि जुलयाचे 8 तारखेक सांजच्या 6 आमी पंढरपुराक पावतले आमी. मी ती विना घेता केळबाई देवळा कडल्यान. ती आमची सीमा पर्यंत विना दुसऱ्या कडेन दिता. आज आमचो रोशन आहा ह्याच्या कडेन दिता तो. आणि ह्या घेवर चेंज करता आमी. एकटोच काय विना घेवंक शकना. आणि आमी पालखीत बसता आमी. आणि ते विनेच्या सकयल आमी आसता आमी बसता आमी. उतार सांगडी ताते भेटे. सुरवाती कितें जालें, म्हाका ती सपनां पडटाली चलून वचपाचें. सो सगळे लोक म्हाका सोयरे पावणे सगळे लोक म्हाका पिशान काडपाक लागले. ते मले इतके सिलिंडर जाय, इतकी आयदनां भांडी जाय, हे जाय ते जाय, कितें खावचे तडे पण सगळे म्हाज्या पांडुरंगानूच केले. आणि आता तर एका झाडाचे आता 7 हे खाणे फाटे फुटले. विस्तार वाडत गेलो. पण आमची मुळगांव वारकरी ही तशीच आसा. त्या मुळगांव वारकरीचो संस्थेचो अध्यक्ष म्हणून आमीच आसा. वयता वयता आमी नामस्मरण करीत वयता आमी. ज्या जाग्यार आमचो स्टॉप जाता. आता पयलो स्टॉप आमचो खंय दोडा मार्गार. दोडा मार्गार आमी हरिपाठ करता. हरिपाठाक आमी जास्त हे दिता. सगळीं आमची वारकरी येतात, बसतात, हरिपाठ करतात. माझे दंड अधिकारी हा 3 जाण. एक फुडें आसता दंड अधिकारी, एक मदीं आसता आनी एक फाटल्यान आसता दंड अधिकारी. हे माझे 3 जाणी जे आहा 3 दंड अधिकारी. फाटलो जो दंड अधिकारी जो आसा तो येई पर्यंत आमी भोजन करिना. तोपर्यंत आमचो हरिपाठ चालू आसता. तो येयल्या उपरांत आमची फुडली कार्यां. आनी मागीर महाप्रसाद केल्या उपरांत परत आमचे रामकृष्ण हरी म्हणजे आमचे मुखातून नामस्मरण. आनी ते न्हिदता पळय ते सांगता वारकरी की भाऊ माऊली आमच्या कानान रातभर तेच चलता. पथ्य म्हणजे अशें
तंबाखू सिगरेट गुटखा वळचे आसा आमी प्रत्येक जाणांक अटी दिलेली आहा अटी ते बरयल्लें आहा कितें हाडपाचें आनी कितें खावचें बी न्हू आनी हॉटेलान अजिबात वचपाची गरज ना आमी 20 लिटरची बॉटल व्हरता आमी 20 लिटरची बॉटल प्रत्येक जाणांक आमी एक एक दिता वारीसून येता आसतना प्रत्येक एक बॉटल पाणयाची आनी टिफीन दिता जेवणाची कित्याक त्या टायमार लोकां कडल्यान पयशे सोंपलेले आसता बॉल्सांतले आमी खंय पावले की सगळे जाण पांया कडेन लक्षच दिनात सगळे जाण फक्त बेबान जावन धांवत सुट्टा लागीं पावले म्हणून आतां फक्त 30 किलोमिटर उरले म्हाज्या आंगारचो कांटो उबो रावलो एक प्रकारची ह्या स्फूर्ती येता एक वैशिश्ट्य म्हणजे आमचे तिळारी घाटार सुद्दां ताका सांगले जो तिळारी घाट काडटा तो 100% पंढरपुराक गेलो म्हणून तुमकां सर्टिफिकेट पाडून दिली पळय समजा आनी त्या विश्वासान सगळे जाण बिना चपलांनी वयतात तिळारी घाटार असो वांकडो वांकडो वयतात काळो खायचे वयता म्हणजे जास्त लोकांक कळना आनी फुडें वयर गेल्या उपरांत तांकां चक्कर येता अरे हो घाट आमी काडलो चलात दगडसो उडयलो सुद्दां त्याला आवाज येयना आमी थंय तेच्या भागान पावले की आमी परत फुगडी घालतात सगळेच आमी फुगडी घालतात आरत घेता मेन जो मालक जो आसता पळय मालकाक ते 10 कडल्यान एक एक आयकोंक येता अशें थोडे जाण म्हणटा कितें पांयान तूं चप्पल कित्याक घालिना तूं आमकां तसाच घालता चड तूं मेन हिरो तूं बरो आसपाक जाय बुटसूट घालूंक पण मी आनवानी वयता पण ह्यांका लोकांक मातशें हें जाता आतां ही विनेचो जागर करता म्हणून तितून लोक आनी फुटले हो भाऊ माऊली नाका नाका ते तकलेन हाडटा एक हो आतां जागर कित्याक करूंक जाय विनेचो आतां विनेचो जागर करप आमकां एक फायदो जाता आमी वारकरी चलत गेल्या उपरांत माणूस थकता कशें न्हिदता ही टिपडी घेवन एक वर चालू उरलो उपरांत चोरी जावपाचो संभव ना तो एक तेजो आनी विनेचो जागर केल्या उपरांत पांडुरंगान आमकां आतां पंढरपुराक जागा दिली त्या पंढरपूरच्या जागेक सुद्दां हे तर आमच्या गोंयाचे वारकरी वयतात 5 मजली बिल्डींग बांदुया आमी आनी एके कडेन रावया तर तेका तूं एकवट उरतली आमची आमी वारकरी झगडले व्यर्थ आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांता आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांता मशीन तयांचा मुख्य शिष्य मशीन तयांचा आतां म्हाजो अनुभव 12 वर्सां वारीक जाली मांस मच्छी अंडी हे खावपाचें म्हाजें कंप्लीट केलें आनी हळू हळू पुस्तकां वाचपाक लागलो मी आतां पयलीं बी पुस्तक वाचलेलो आतां भगवद्गीता आतां ही ज्ञानेश्वरी वा आमी ज्ञानेश्वरी वाचता आतां तुकारामाची गाथा वाचता बोला पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय श्री गजानन महाराज की जय श्री केळबाई माता की जय श्री सातेरी माता की जय श्री विठ्ठल रुक्माई माता की जय श्री तुकाराम महाराज की जय सब संत जन की जय सांगपाचो म्हणजे वारी करप म्हाज्या खरें पूर्व पुण्याची कारण आई बाबा आमचे सादाच म्हणत ती वारी वचा पंढरपुरा वचा पण ती बाबडी शेवटी पावूंक शकली ना निदान तरी आई बाबा म्हणून ह्या वारकऱ्याक तरी घेवन तरी वारीक वतलो आनी त्या भगवंतान यश दिलें आनी खूब म्हणजे खूब समाधान जालें आतां म्हाका अशें दिसता की एक आमच्या मुळगांव वारकरी
ही जी आसा संस्था जी आसा हितूर खूब जाणांक फरक येयलो. म्हाका तर येयलो पण बाकीच्या लोकांक आमच्या वारकऱ्यांक फरक येयलो. म्हणून त्याचे वारी वेगवेगळे काढले न्हू. एकी कडेन आमी एकदम वचूंक शकना आमी. कथा त्रिवेणी संगम देव भक्त आणि नाम तेथीचे उत्तम चरणरज वंदित जळती दोषाचे डोंगर शुद्ध होती नारी नर गाती ऐकती सादर. महाराज म्हणतात हरिकथेत देव असतो, भक्त असतो आणि हरिनामाचा उच्चार असतो. असा त्रिवेणी संगम तेथे असतो. हरिकथेची वैष्णवांना चरणांना वंदन करणारे धन्य होत. जे कोणी तत्परतेने हरिकथा करतील आणि श्रद्धेने ऐकतील ते पुण्य असोत किंवा स्त्रिया असो, ते पुरुष असो किंवा स्त्रिया असो, त्यांच्या सर्व दोषाचे पर्वत जळून जातील आणि ते पवित्र होतील. तीर्थामध्ये अनेक लोकांची पापे धुतली जातात. ती तीर्थ मलिन होतात तेव्हा वैष्णवांच्या चरणाजवळ निर्मळ होण्यासाठी येतात. सर्व पर्वकाळ वैष्णवांच्या पायाजवळ असतात. ही हरिकथेच्या महात्म्याची तुलना कशाचीही होणार नाही. या सुखाचे वर्णन ब्रह्मदेवही करू शकणार नाही. आता काही काही वारकरी माले भाऊ माऊली आपणाक मालो शिगड्याची पाकटां एक सोंपले की दुसरे सोंपप. तुका चोरून चोरून आपण ओडटालो मालो. पण आपले मालो भाऊ माऊली तुमकां लागून तुमची वारी केली, आपले शिगार कायमचे केले. अशें खूब जाण सांगता. कोण सांगता सोरोक गेलो, कोण आनी कितें सांगता. पण आयकोंक बरें दिसता न्हू. हे तुकारामान मराठीन आमकां साद्या भाशेन आमकां तेणी सांगलेले आहात की हरिकीर्तन करात, हरिपाठ करात आणि चंद्रभागेत तुम्ही तीर्थस्थान करा. तीर्थस्थान केल्या उपरांत पापां जी आसात ती हळूहळू तुमची नश्ट जातली. ताका लागून चंद्रभागेत भगवंत साक्षात भगवंत येतात, तीर्थ येतात. संत मंडळी ते पण तीर्थस्थान करतात, वैष्णव स्थान करतात. ताका लागून आमी पामरांनी सुद्दां पंढरपुराक गेले तर अवश्य तीर्थस्थान करप. आतां आमचो जो मंत्र जो आहा तो तुकारामान गाथेत बरयलो आहा. रामकृष्ण हरी मंत्र जो आहा जो 16 अक्षरी मंत्र. 16 अक्षरी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो महामंत्र भगवतेत आसा. तो श्री कृष्णान अर्जुनाक सांगलो. आमच्या तुकारामान आमकां साद्या वारकऱ्यांक राम कृष्ण हरी सत्ययुगात राम आणलो, द्वापार युगात श्रीकृष्ण. तो श्रीकृष्ण कलियुगात हरी हरी म्हणजे विठ्ठल. आणि तुकाराम महाराजांनी सांगले रामकृष्ण हरी उठ्ठा बसता रामकृष्ण हरी म्हणा. 16 अक्षरी तुमकां म्हणपाक टायम वयता जाल्यार हे 6 अक्षरी म्हणा. हे आमच्या तुकारामाचे गाथेन आहा. म्हाका ते एक आनंद आहा. आतां म्हाजो चेडो मी कितें सांगना तुळशी माळ घाल म्हणून. म्हाजो चेडो तुळशी माळ घालता, तुळशी माळ घालता, फुटबॉल खेळटा तो. दुसरें म्हणजे आतां म्हाजें चेडूं निशा आहा, उशा येवंक सोदता. ते आतां ताचे भुरगे ल्हान आहा, ते फुडल्या वर्सा येतले. पण ह्या वर्साचे निशा जे आहा ते स्वताहून मी ताका सांगना की बाय तूं वारी ये म्हणून. ताका कळ्ळें न्हू बापायची खंय तरी हें जाता. म्हणजे स्वताहून ते आपूण येता माले, आपूण येता, आपली मायकूय घेता बरोबर. म्हणजे म्हाका आनी म्हजी पळयलें कित्याक आतां मी थकवा येयलो. आतां आदल्या जायना म्हाज्या कडेन थकवा येयलो. म्हाका बरें दिसलें की म्हाजी भुरगीं चलयची म्हाका पूर्ण आत्मविश्वास. गोरक्ष वळला गहिनी प्राची गोरक्ष वळला, गोरक्ष वळला गहिनी प्राची गोरक्ष वळला. वा जो पर्यंत वारीच जायना समजा आतां ही वारी समजा जावंक ना. आमी आतां हॉलाचे सुद्दां पयशे दिले आनी ते वारीचे जावंक ना जाल्यार आमचे पयशे केले हरकत ना. पण आमी दाडी काडची ना. जो पर्यंत आमची वारी पूर्ण जावन आमी गंगा पुजन घालतले त्याच्या उपरांत आमी दाडी काडटले असो आमी स्वता संकल्प केला. गहिनी प्रसादे जाता ज्ञान जेवा
तोतविरे ज्ञानदेवसारम ज्ञानदेवसारम तोतविरे ज्ञानदेवसारम. रामकृष्ण हरी. आता माझो देह असापर्यंत शेवटचो कोण असापर्यंत वाडी माझी जातली. मी चिंतलेले की 12 वर्षी रामकृष्ण हरी म्हणपाचे आणि सोडपाचे आणि दुसऱ्या हेतू वचपाचे. दुसऱ्या तुमच्या हरे कृष्णाच्या हेतून हेतू वचपाचे. पण म्हटलें ना आता ना हरे कृष्णा म्हणजे तोच पांडुरंग. पांडुरंग कारुनिया भार मूर्ती गहिनी कृपा गेली पूर्ण. कुळ हे पावन कृष्ण नामे कुळ हे पावन कृष्ण नामे कुळ हे पावन कृष्ण नामे. कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं. हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. हर पल तूफान से टकराती है जिंदगी. हर कदम कांटों पे लहराती है जिंदगी. मायूसी के अमन में चेतना की ज्वाला दहकती रहे, यही है प्रयास. अंगारों पे चलना क्या है, हम खुद शोले बनकर रचे नया इतिहास. हम सैनिक स्कूल के जवान सदा चले सीना तान. हमें न रोक सके कोई आंधी या तूफान. देश के रक्षा में मर मिटना ये है हमारी शान. हमारे स्कूल का हमें है अभिमान. हम अंबोली सैनिक स्कूल के जवान सदा चले सीना तान. Welcome to Sunshine Hospital, where excellence meets compassion. We specialize in diabetology, laparoscopic laser surgery, cardiology, acidity, and pain management. Our mission is to provide healing and hope to every life we touch, with kindness, integrity, and respect. Our vision is to become a world-class medical center, providing service that is conscious and optimal at an affordable cost to all citizens under one roof. Meet our doctors. They are well qualified, well experienced, good communicators, and empathetic towards the patient's needs. They embody the core values of compassion and excellence. When you or a loved one needs care, turn to Sunshine Hospital. Not only do we have all the latest technology, but our facilities are designed with your comfort in mind. Our goal is to offer the best possible care for you and your loved ones. Hi, I am Kaushal Palekar. Hi, I am Ketan Gulatkar. Hanuman Neglur. Rahul Desai, नीरज बांदेकर, Prasad Deshpande. Hi, I am Rupesh Samant. I am associated with Goa News Hub. Goa News Hub. गोवा न्यूज हब. Follow us on Twitter, Facebook, and Instagram. Like us. Share us and subscribe us. Download our app from Google Play Store. for latest news updates. Visit www.goanewshub.com. Keep watching us.